म्हापशा कदम बस स्टँडा खातीर सरकारान नवो मास्टर प्लान तयार केला। राहुल देशपांडेन तयार केल्लो हो मास्टर प्लान शेनवारा लोकां खातीर उक्तो केलो। 34,000 चौखण मीटर जमनीत जावपी ह्या बस स्टँडाचेर एकाच वेळार 94 बसी उब्यो करपाची व्यवस्था आसतली। लोकांचे म्हणणे आयकून घेवन एका म्हयन्या भितर निमणो आराखडो तयार करतले। म्हापशा खातीर नवो बस स्टँड बांदपाची येवजण सरकारान तयार केल्या। नामनेचे आर्किटेक्ट राहुल देशपांडेन हो प्लॅन तयार केला। बस स्टँडाक लागून मॉल आसतलो आनी पार्किंगाची भरपूर व्यवस्था आसतली। लोकांनी हो मास्टर प्लॅन पळोवन सुचोवण्यो करपाच्यो आसात। Both for the KTC, which is a corporation, Directorate of Transport, at the same time Mapsa Municipal Council, because Mapsa is a trading area, it's a market area. So the merchants, the residents, they have to really benefit from this bus stand. So I think that today's presentation is the first step, and the presentation has given good opportunity for people to understand how many taxis, how many rickshaws, how many private buses, how many interstate buses will be able to be accommodated in this bus stand. म्हापशा जाल्ल्या खासा कार्यावळीत राहुल देशपांडेन सगळ्यांक या आराखड्याची माहिती दिली। Today we have had the opportunity to see the presentation of Mapsa bus stand, which has been prepared by Mr. Rahul Deshpande, architect, and as a consultant for KTC and Directorate of Transport. I think it's a very challenging project for Mapsa, and I think today's session has been an eye-opener. So for everybody to look at this project and come up with the suggestions. लोकांच्यो सुचोवण्यो आयकून घेवन एक म्हयन्या भितर निमणो प्लॅन तयार करतले। मास्टर प्लॅन राहुल देशपांडे मास्टर प्लॅन प्रेझेंट केला पळय, तेजेर खूब लोकांनी सूचना केल्या। म्हणटकूच हे आमचे चीफ मिनिस्टर दाखोवपाक जाय, आमच्या सार्वजनिक बांदकाम मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर वाहतूक मंत्री तो ताकाय दाखोवपाक जाय, KTC चेअरमॅनाक दाखोवपाक जाय। सगळ्यांचे समज जाल्या पण म्हाका दिसता आनीक म्हयनो भर वयतलो। 25 मीटर रुंद रस्त्यान हो बस स्टँड हायवेक जोडटले। सुमार 800 मोटारी पार्क करपाची व्यवस्था आसतली। इतल्या मजगती म्हापशा वाठारांतल्या शाळांनी चलयां खातीर टॉयलेट बांदपाची खासा येवजण तयार करतले, अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसुझान सांगले। सर्वकार पेपी आसा ताका सांगता सगळ्यांचो टॉयलेट पळय म्हणून म्हाका रिपोर्ट दी म्हणून, ती गरज आसा कितें जाल्यार पळोवया आनी ती तर गरज आहा म्हणजे MPक सांगतालो तांकां पयशे दिवं पहिले टॉयलेट प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फट्टे। बानोडी वाठारांतल्या काशिमभाट मैदानाच्या बांदकामात लाखांनी रुपयांचो घुसपागोंदळ जाला असो आरोप बानोडी जनजागृती मंचान केला। कम्युनिदाद आनी पंचायतीक काळखात दवरून हे काम चलना। सरकारान दक्षता खात्यामार्फत ह्या प्रकाराची चवकशी करची अशी मागणी गोविंद गावडेन केल्या। ह्या प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया दिवपाक भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान न्हयकार दिला। बानोडे वाठारांतल्या काशीमठ मैदानाच्या कामात व्हडा प्रमाणात घुसपागोंदळ जाला असो आरोप करून जनजागृती मंचाचो सचिव गोविंद गावडेन ह्या प्रकाराची चौकशी करपाची मागणी केल्या। एकंदरीत जर प्रसंग जर पळयलो जाल्यार ह्या हितून सगळ्यात कोमूलदादीचे ऑफिस बेर सगळ्याचे हे स्कॅम जाल्ले आसात। 69 लाखाचे हे काम 1,48,638 रुपयाक टेंडर दितात। एस्टिमेटेड कॉस्ट 69 लाख रुपये आसा। हेजे वेल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार झिरो टॉलरन्स करप्शन सरकार आसा का 100% टॉलरन्स गव्हर्नमेंट आसा हेजे वेल्यान सिद्ध जाता। दुसरी गोष्ट हो मुळातूच रोड वायंडिंगाचो जर प्रश्न जर आसा जाल्यार हे एक्झॅक्टली रिव्हर्स आसात। रोड नेरो करपाचो परिस्थिती ह्या सगळ्या PWD इंजिनियरांनी हाडिल्ली आसात। जाल्यार दुसरी एक गोष्ट जावपाक शकता की जो प्लेन आमकां RTIच्या अंडर दिल्लो आशिल्लो तो प्लेन इंजिनियरांक समजलो ना आसतलो, कारण इंजिनियरांक पयलू जर खबर जर नाशिल्लें रिटेनिंग वॉल फुडें घेवपाचें आसा मग तांच्यांनी पयलू बांदिल्लें आसा। म्हणजे टॅक्टीकफुली प्लॅनफूल हे सगळे काही गोष्टी आज इंजिनियर रचिल्ले आसात। आमी डिमांड करतात सरकारा कडेन ह्या इंजिनियरांचेर चौकशी जावची। बांदोडे कोमनीदाद आनी ग्रामपंचायतीक काळखात दवरून मैदानाचें बांदकाम चल्लां अशें आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी विनोद नागेशकार म्हणटा। सगळे आमचे कडेन NOC सगळे आमकां नो ऑब्जेक्शन कोणे म्हणजे NOC दिवना, पंचायतीन दिवना, हेडे कोमुनादीन दिवना। म्हणजे तुम्ही आमचे कडेन सगळं विथ प्रूफ आसतना तुम्ही आम्ही विजिलन्साक घातला आसतना सुद्दां इन्क्वायरी
5 वर्सांनी आता परत कामे सुद्दां आणि थंय 2,55 लाखाची कामां जाल्ली. त्या कामाची एकूण मेजरमेंट MB दिना. केन्नाच अजून जी कामां मागता पळय जाता पळय हांगा चड करून देवाच्या नांवान ही कामां करता आनी ती देवा नांवान खाता. म्हणजे कितें जालें थंय कोणी देवाच्या नांवान कामां करता म्हणून वगी रावता आनी थंय कोण इन्क्वायरी करपाक वचना. हेचोच फायदो घेवन ह्या देवाच्या नांवानूच ही टेंडर करून खाल्ली आसा आनी तेजी अजून पर्यंत म्हायती दिवना. आनी म्हाजी अजून पर्यंत ह्याच डिव्हिजन 18ची हितून 100 केसी इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन पेंडींग पडलेले आसा. हेच एक प्रूफ आसा. बानोडे चर्चिलाकची राखणे वणत मोडून लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालां असो आरोप जनजागृती मंचान केला. चर्च जी आसा बानोडच्या थंय सुद्दां आमी काही गोष्टी पळयल्यो आसा. एक मोडली रिटेनिंग वॉल कोसळिल्ली आसा. ही रिटेनिंग वॉलाचो डिझायन सुद्दां करपाक हे इंजिनियर्स असमर्थ ठरलेले आसात आनी हे मोठे कोट्यांचे नुकसान जाल्ले आसात. हेजी वसुली त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन करून घेवची हे जनजागृती मंचाच्या मार्फत सरकाराक विनंती आसा. ह्या आरोपांचेर उलोवपाक PWD मंत्र्यान न्हयकार दिला. अर्थ नाशिल्ल्या मनशांच्या आरोपांचेर आपूण प्रतिक्रिया दिना अशें ढवळीकार म्हणटा. बानोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मुंगूल मडगांवां सेंट्रो गाडयेचो ताबो सुटून ड्रायव्हरान पोन्न्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. गाडयेंतले लोक बऱ्यान सुटले. कोणाक दुखापत जावंक ना. मात लोकांनी एक्सिडेंटा खातीर थळाव्या प्रशासनाक जबाबदार धरला. लोक म्हणटात मुंगूल ते बेतालबाटी वचपी हो रस्तो सामको उशीर आसा. थंय अदीं मदीं अपघात जायत असतात. सरकारान दखल घेवन रस्तो रुंद करूंक ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आमगे हिंगा जायते एक्सिडेंट हिंग घोटाय आनी आम रोड वायंडिंगा लागून आम जायते रिक्वेस्ट केला जाय जाणा कडेन. जाय जाण येताय आनी अजून तेंगे फायल मुखार गेल्ला आनी आमकां बेगीन मातशें आम कोण दिचें. ते जायत्यो गाडयो पोटाय आनी रिक्स आहा मिनी बस वयताय तितून भुरगीं आसताय आनी कितें जालें जाल्यार आमकां गांवां मातशें प्रॉब्लम येशें कित्याक दूख पडटलें. ही गाडी कोण आहले सद्या? ही गाडयां तो एक 4 चेडवां आहले आनी तो एकलो चलयतालो उदोडाक कोण भुरगो. कोणाक कांय जालें ना ना तेंका कांय जालें ना. आनी आख्खें गोंया म्हजें तरी आसतना हांव उगी आतां हांव उगी रावची ना. आतां आमी सगळीं हिंगा बसोन रावतलीं. हे बेगी बेगी साको बांदना जाल्यार सदमाला कोण येता तो येवन हांव पळयतां. खंयचो मिनिस्टर येता तो दिवची ना. हे गाडी बेतालबाट टेम्पो पासून सोडची ना. आयच्या आयज इन्क्वायरी कोण नाल्यार बेगी येवन आनी बांदूंक एक्शन घेयना जाल्यार. घेऊया एक विराम.